नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार। आयच्या आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बेतमड्डी कुडचड्यार कनालात बुडून दोगा भुरग्यांक मरण। भुरगे कनाला मेरेन पावले कशे कळपाक ना मार्ग। पुलिसांनी केलो पंचनामो, फुडलो तपास आसा सुरू। कळंगुटे खासगी बस आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण। पुलिसांनी केलो पंचनामो, तपास सुरू। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केलो अर्थसंकल्प। मध्यवर्गीय लोकांक थाकाय 12 लाखां मेरेन उत्पन्न, करमुक्त रोजगार, सूक्ष्म मध्यम आणि ल्हान उद्देग धरून 10 क्षेत्रांक दिला भर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर जाणांनी अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार। सर्वसामान्यां खातीर अर्थसंकल्प फायद्याचो, जाणकारांनी उक्तायलें मत। दिवचल आनी मयच्या आमदारां वांगडा जाल्ल्या बसकेंत खण वाहतुकीच्या प्रस्नाचेर तात्पुरतो तोडगो। सोमारच्यान खनीज वाहतूक परतून करतले सुरू। आनी पणजे मार्केटाची सामकीच जाल्या अवतिकाय। नदर वचत थंय पान तंबाखू खावन मारल्यात पिचकाऱ्यो। पार्किंग लॉटात घडल्यात पडटात मुताच्यो घाणी। आता खबरो विस्तारात। बेतमड्डी कुडचड्यार 15 आनी 18 म्हयन्याच्या भुरग्याक कनालात बुडून मरण आयलें। हे भुरगे घरांतल्यान कनाला मेरेन आयले कशे कळपाक मार्ग ना। भुरगे बुडल्याचे शेजाऱ्यांनी पळयले उपरांत तांच्या आवय बापायक आनी उपरांत पुलिशेक कळयले। प्रकरणाचो फुडलो तपास आसा सुरू। शेनवारा बेतमड्डी कुडचड्यार काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली। 15 आनी 18 म्हयन्यांच्या दोगा भुरग्यांक कनालात बुडून मरण आयले। दोनूय फॅमिली हांगासर भाड्याचे कुडीक रावताली। भुरगीं कनालात बुडिल्ल्याचे शेजाऱ्यांनी पळयले आनी तांच्या आवय बापायक तशेंच पुलिशेकूय कळयले। पुलिशेन पंचनामो केला आनी दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। मात दोगूय भुरगे कनाला मेरेन कशे पावले हे कळपाक मार्ग ना। फुडलो तपास सुरू आसा। आमकांय बी ते सारकें खबर ना, पूण कितें जालां ते भुरग्यांचो एक दुखाची गजाल सामकी कसली जायना पूण घडलें। कशें घडलें, कित्या लागून घडलें आमकांय खबर ना। ते थिंगा दावडशेता टांकी शिवनगर थंय ते रावताले शेकागे बिल्डिंगे। आनीक ते कॅनल आनी तेंचें घर 70-60 मिटराचेर तेंचें आसा। मे बी ती गोडे थिंग त्या कॅनला आवय बापूय बी तेंगे कपडे धुवपाक जावं आयदन धुवपाक येतालीं, ते कांय खबर ना। आमकां डिटेल कांय खबर ना, आमच्यान म्हणो जायना ते कशें म्हण तें। पूण थिंगसान ते भुरगे आमगे बेतमोडेर कोपेल आहा, ते कोपेला ते मेन कॅनला बारके कॅनला कडेन आमच्या ते भावान पळयलें तेका दिसलें ते बावले म्हणून, कित्याक थंय स्वेटर सुद्दां घालो आहलो एक भुरग्याक, दोगोय चेड भुरगे। म्हणटा ते तरी पूण तो आपल्या स्कुटर थिंग सायडी पार्क केले आनी चोवपा ते दोगोय भुरगे। तेका सामकें कितशें जालें, दोगांनी हे जाल्ले ऑलवेज हें जालें। ते 1 किलोमिटर पावले ते म्हळ्यार घुस्पोटान हे जालें ते उदकान थिंगा जालें आसता मे बी, कांय खबर ना न्हू कशें कितें म्हणटा। आमी कांय हिंग ते आहा ते आमी पळयले लाय, पूण आमी तांकां थिंग कशें कितें कळ्ळें कितल्या सुमार आतां आतां खबर मागीर एका पयलीं 12:30 सुमार हिंग हें जालां कळ्ळां। हांगा कोण पळयलें ते पयले आमचे तो भाव तो हिनास म्हणटा ताणें पळयलें। म्हणजे तेणें ते इमिजिएटली मागीर कोण म्हटलें आनी मागीर तेणें म्हाका फोन केलो। हांवें मागीर तांकां सांगलें ते भुरग्यां मातशें थिंग हाडाय, म्हाकाय खबर ना न्हू ते केदी भुरगे म्हणटे। चोवपाक गेले जाल्यार ते भुरगे 2 वर्सांचे आसूं शकता। दोगांय 2 वर्सांचे, तेच्या वयर नाही, ते कडेन सकलूच जावं शकता। आमी आसा बेतमड्डी आनी हांगा एक दुखद घटना जाली म्हणल्यार दोग जाण जी 2 वर्साचे आनी कमी दोगांयनी चेडे भुरगे ते खंय तरी जे शिवनगर टाकी थंय लागींच तसो कॅनल थंयच्यान असो कॅनल येता बेतमड्डे। तांकां आवय बापायक कळनासतना खंय तरी ते कॅनलार पावले आनी कॅनलार पावपाक दोगांयनी भुरगे ते कॅनला पडून तेंचे बुडून तेंची मृत्यू जाल्ली आसा। आनी हे खंय तरी जे शिवनगर दावडशेट म्हणटे एक आतां आमी आसा बेतमड्डे थंयच्यान 1 किलोमिटर ते भुरगे व्हांवत जे हांव जाग्यार आसा थंय येयले। खंय तरी ते हांगचे स्थानीक लोकांनी पळयले, हाडयले आनी तांकां वयर काडले। खरेंच म्हळ्यार ही दुखद घटना आनी जे घटना घडल्या तेजेर खंय तरी आवय बापायचे खंय तरी हेजेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान ते भुरगे जे 2 वर्सां तांकां बावड्याक खबर ना उदक कितें, खंय तरी तेंचे आयज हे उदकांत बुडून मृत्यू जाल्ले आसा। आतां स्पॉटार येवन कुडचडे पुलिसान पंचनामा केल्लो,
केल्लो आसा आनी मुखार तेणी बॉडी सद्या जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ती प्रिजर्व केल्ली हेजेर सद्याक कुडचडे पुलीस तपास चालू आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर बेतमड्डी कुडचडेच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. कळंगुटे खासगी बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. हे अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक आत्ताक मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. कळंगुटे खासगी बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालक जाग्यारूच सोंपलो. दुचाकी चलोवप्यान बशीक धक्को दिल्याची म्हायती मेळ्ळा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगतीं ओपा खांडेपार बायपास रस्त्याचेर दुचाकी आनी ट्रक मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसा. नमस्कार, आम्ही असं सध्या कलाकूट आणि कलाकूट येवपाची कार आयज सकाळी 8:30 वरांचेर ज्या जाग्यार आमी उबे आसा तो रस्तो आसा ते कलाकूट बिचाचेर वयता आणि ह्याच जंक्शनाचेर आयज सकाळी एक फटल एक्सिडंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा. जो रस्तो थेट बिचा कडेन वयता त्या रोडा वयल्यान एक 2 व्हीलर स्पीडीन बायक येताली आणि समोरच्यान एक लोकल जी बस आसा जी इंटरनल रुटाचेर वयता ती आपल्या बस स्टॉपाचेर वयताली आणि हांव ज्या जाग्याचेर उबे आसा थेट ह्याच जाग्याचेर तो एक्सिडंट जाल्लो आसा. जेन्ना ही बस जी आसा बस स्टॉपार वयताली तेन्ना त्या ड्रायव्हर जो आसा बसीचो तेणी फुडल्यांतल्यान पयले नोटीस केलें की जी 2 व्हीलर येता ती स्पीडीन आपल्या सायडीक येता तेणी जाग्यारूच आपली बस जी आसा ती थांबयली. पण फुडल्यान जो स्पीडीन 2 व्हीलर येतालो तेणी थेट धक्को हाडलो आणि बसीचेर मारलो. हो धक्को इतलो नेटान आशिल्लो की सायडीन जो इलेक्ट्रीक पोल आसा जो एक मारूय आसा तेजेर तेजो धक्को लागलो. तो उसळून ते सायडीक पडलो आणि तेतून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. हांगासरली जी शॉपां आसा त्या शॉपकारांनी थेट एम्ब्युलन्स आपयलें. तेजे कडेन वचून तेंच्यांनी पयलें तेन्ना तो अनकॉन्शियस कंडिशनान आशिल्लो. जेन्ना लोकलांनी ताका एम्ब्युलन्सांत घातलो तेन्ना तेजी जी डायग्नोस आशिल्ली तेजी चॅकअप करता आसतना डॉक्टरांनी अशें ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. सध्या हो जो रायडर आसा तो कर्नाटका पासून गाडी घेवन येतालो, स्पीडीन आशिल्लो आणि बेंगलोर ह्या गांवचो खंय तरी आसा. सध्या घटनास्थळी कलाकूट पुलीस जे आसा PSI सावंत व तेचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसात तेंच्यांनी हांगासर येवन सध्या ह्या जाग्यावर पंचनामा केल्ली आसा आणि फुडलो जो ड्रायव्हर आसा तो बसीचो ड्रायव्हर आसा सध्या ताका चौकशी खातीर कलाकूट पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले आसा. सध्या ह्यो जो फेटल एक्सिडंट आसा तो ह्याच जाग्याचेर जाल्लो आसा आणि सध्या जो टिकीट आसा तेका GMC फुडल्या इन्व्हेस्टिगेशना खातीर व्हरपाक गेल्ले आसा. ह्या एक्सिडंटा बद्दल फुडलो जो अपडेट आसा ती आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो. अर्थसंकल्पात कांय म्हत्वाच्यो घोशणा केल्यात. सीतारामन हांणी मध्यमवर्गीय लोकांक मोठी थाकाय दिल्या. नव्या कर प्रणाली प्रमाण 12 लाखां मेरेनच्या उत्पन्नाचेर नोकरदार लोकांक कसलोच कर भरपाची गरज ना. तशेंच ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 10 क्षेत्रांचेर भर दिला. हातूंत रोजगार, सूक्ष्म मध्यम आनी ल्हान उद्देग, शेतां उत्पादन, गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगत आनी संशोधन ह्या क्षेत्रांचेर भर दिला. तशेंच कर्करोग दुयेंतींक थाकाय दिवपी घोशणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय लोकांक मोठी थाकाय दिल्या. नव्या कर प्रणाली प्रमाण नोकरदार लोकांक 12 लाखां मेरेनच्या उत्पन्नाचेर कसलोच कर भरपाची गरज ना. ही कर सवलत फकत नोकरदार लोकांक खातीर आसा. तशेंच आतां कर भरप्यांक फाटल्या 4 वर्सांचे IT रिटर्न्स एकठांय भरपाक मेळटले. ह्यान आदीं ही मर्यादा 2 वर्सां आशिल्ली. ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर TDS मर्यादा 50,000 वेल्यान 1 लाख केल्या. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates
are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. कांकराच्या दुयेंतींक जाय पडपी 36 वखदावेल्या करांत सूट दिल्या. 36 वखदावेलो कर पुरायपणान रद्द केला. ह्या निर्णयाक लागून ही वखदां सवाय जातली. तशेंच सगळ्या जिल्लो हॉस्पिटलांत कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करपाची घोशणाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केल्या. फुडल्या 3 वर्सांत ही सेंटरां उक्ती करतले अशेंय तिणें म्हटलां. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत मांगिरीश पै रायकार, GCCIची उपाध्यक्ष प्रतिमा धोंड आनी हेरांनी ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26चो अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. अर्थमंत्र्यान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात 12 लाखां मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट मेळपाची घोशणा केली. मध्यम वर्गाक सशक्त करपाचे दिकेन व्हड पावल जावन आसा. राष्ट्र निर्मितीत हो निर्णय म्हत्वाचो थारतलो.
हाका लागून चड बचत आनी गुंतवणूक करपाक प्रोत्साहन मेळटलें अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान ट्विटा वरवीं दिली. GCCIचो आदलो अध्यक्ष मंगिरीश पै रायकरान लेगीत अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. 12 लाखां मेरेन कमोवपी व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट दिवपाच्या निर्णयाक लागून सामान्य लोकांक फायदो जातलो. आयकरांतल्या तरतुदी खातीर सर्वसामान्यांक दिलासो मेळटलो अशें उद्योगपती मंगिरीश पै रायकर उलयलो. वर्ष पद्धती प्रमाणे आमचे फायनान्स मिनिस्टर बाय निर्मला सीतारामन हांणी अंदू वर्साचे बजेट प्रपोजल लोकसभेन जेन्ना मांडलें ताजे वरवीं आमकां कितें दिसून येता की खंय पयशे वतले आनी कसो पयसो येतलो हें तातूंतल्यान आमकां दिसून आयलें. पयसो वचपाचो पळय जो आसा तो मुख्य प्रमाणे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हाका लागून तांणी जायतो मांडावळ केल्ली आसा. मेन म्हणजे गोंयांक बेनिफीट जावपा सारकें म्हणजे तांणी म्हळां की एग्रीकल्चर जंय पळय यील्ड आनी प्रोडक्टिविटी कमी आसा त्या डिस्ट्रिक्टांक दे वील गिव स्पेशल प्रायोरिटी, स्पेशल फंडींग आनी GSM पळय सीड्स पळय आसता न्ही ताका लागून प्रोडक्शन चड जाता अश्यो गोश्टी ते त्या डिस्ट्रिक्टाक करतले. आमच्या सरकारान जर ते प्रपोजल बरे भशेन थंय सेंटराक धाडले जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट कित्याक आमी सगळे पळयता की हांगा सद्या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चराची कमी जाल्ली आसा आनी ती वाडोवपा खातीर म्हाका दिसता हो एक बरो चान्स आसा गोवा स्टेटीक. मजगती दक्षिण गोंयच्या खासदारान सर्वसामान्यां खातीर हो अर्थसंकल्प न्हय अशें मत उक्तायलें. We've just heard the Honorable Finance Minister's speech laying off the budget. There is not much confidence that the government has given to the citizens of India. We all know that the economy of the country is not doing well. It is spiraling out of control. Foreign investors are they pulling out the money. Now, I heard the speech very intently, hoping that there will be something offered to the middle class. Middle class offers the backbone. They're the backbone of the economy. So there's not much that is being given for the middle class. If you see in the education sector, there is not much for the education sector. In my own state of Goa, I have seen there are so many hundreds and thousands of teachers. They are wanting that their job should be regularized. They should be given permanent job. It is not being done. Para teachers in Goa, just before coming, they met me. They have been working for 15, 16, 17 years. They are not being regularized. So, education sector does not get much. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 12 टायरांचे हायटेक ट्रका वयल्यान दिवचले वेदांता मायनीचेर निर्माण जाल्ले कोफुसांव निमाणे मिटले. फाटलो सप्तकभर बंद आशिल्ली मिनाची येरादारी आतां येता त्या सोमाच्यान सुरू जातली. दिवचल सयत मयेचो आमदार आनी ट्रक धनी संघटणे वांगडा शेनवारा सांजे जाल्ले बसकेंत कंत्राटी हायटेक ट्रक बंद दवरपाक कंपनी वेवस्थापन तयार जाला. थळाव्या ट्रकांचें काम पळोवन 10 दिसां उपरांत ह्या प्रस्नाचेर अंतीम निर्णय जातलो. दिवचले वेदांताचे मायनीचेर खण म्हालाचे येरादारी खातीर कंपनीन कंत्राटी पद्दतीन 12 टायरांचे हायटेक ट्रक कामाक लायिल्ले. देखून थळाव्या मदीं खवदळ पडिल्लो. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी फाटल्या सोमारच्यान खण म्हालाची येरादारी बंद उडयल्ली. सोमारच्यान मायनी वयली ट्रकांची धडधड बंद आशिल्ली. इतले मजगती ह्या प्रस्नाचेर फाटल्या मंगळारा थळाव्या ट्रक धनयांची दिवचल आनी मयेच्या आमदारां वांगडा बसका जाल्ली. मात हे बसकेंतल्यान कसलोच तोडगो भायर सरूंक नाशिल्लो. ह्या प्रस्नाचेर शेनवारा सांजे परतून एक फावट बसका जाली. हे बसकेंत कंत्राटी हायटेक ट्रक बंद दवरपाक कंपनी वेवस्थापन तयार जाला. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेक वेदांताचे वरिश्ठ अधिकारी तशेंच ट्रक धनी संघटनेचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ते गाडये सगळे काडटले, तुम्ही गाडये सुरू करतल्यात आफ्टर मिनिट्स ऑफ मिटींग. म्हजी तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, हांव कंपनीकय क्लियर कट सांगला, जे धंदे आमच्या लोकल्सा कडेन जातात तो धंदो भायर खंयच कोणाक दिवपाचो ना. दुसरे असे कितकेशेच आमचे ट्रक ओनर आसत, आतां 184 अजून थोड्यांचे ट्रक लावपाक येतात, म्हज्या कडेन येता, आमदारा कडेन वतात, सतीशा कडेन वतात, तांकां घेवपाचे. आणि हांचे सगळ्यांचो जरी भरून धंदो उरलो जाल्यार मागीर फुडें कितें जाल्यार तांची कंपनी सदांच कितें आसतात ते भायले आमी कित्याक लायले म्हणटात ते व्हडले गाडये म्हणून.
सो नेक्स्ट जेन्ना घेतना तुमी ते घेवपाचे व्हडले गाडयो घेवपाचे तुमचे असोसिएशन आसा. पण एक हांव फर्म आसा जो हांगा ह्या कंपनीन आमच्या बिचोले धंदो जाता, जे आमचे लोकल्स आसा ते मुळगांव आसूं, बिचोलचे आसूं, मायाचे आसूं, तांकां धंदो पयलो गावपाचो. भायल्याक ही एंट्री ना. योग्य तो तोडगो हाडून ट्रान्सपोर्ट सदरच्यान चालू करपाचो आसा हें आयज आमी ठरयल्लें आसा. आतां हें सांगता आसतना तुमकां की डिटेल जे म्हायती आसा फिटिंगेन जाल्या ती सांगता. जो डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट आसा आमचे 184 ज्यो गाडयो चालू आसा त्याच गाडयांक जे रिजेक्शन आसतलें, आतां तेंच्या तर्फे तेंच्यांनी 3 पॉयंट दवरलेले रिजेक्शन घालपाचे. एक 5 बॉटम, दुसरें पिटान आणि थर्ड पॉयंट आहा तो 1 टॉप. ह्या तिनूय पॉयंटा वरसून जे काम चालू आसलें तितूनसून 5 बॉटमाचें काम सोंपलेलें आसा. थंयसर आनी रिजेक्शनाक स्कोप ना. जे पिटान घालपाक जाय ते त्या कंपनीचे स्वताच्यो गाडयो आहा न्हू ते घालतले. आनी हायर ट्रक जे आसा ते 3-4 बॉटमासून हे रिजेक्शन व्हरून 1 टॉपाचेर घालपाक जाय. हें काम आमच्या गाडयांक दिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उदय भेंब्रे सारकिल्या लोकांनी पोर्तुगीजां वांगडा हात मेळून गोंयच्या भोजनाचें शोशण केलें. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी असल्या प्रवृत्तीक दामून दवरले, ताकाच लागून तांकां भाऊचो राग अशें म्हूण मोगोचे नेते अनंत नायक आनी एन.डी. नारायण सावंत आनी प्रताप फडते हांणी उदय भेंब्रेक उजरावन काडले. आता आमकां वायट कितें दिसता की आतांची जी पिढी आहा ओपिनियन पोल जावन 2 पिढयो जाल्यो आनी आतांच्या पिढीन बेश्टेच वेगळे वेगळे कितें सांगपाचो जो प्रयत्न करता. ही पिढी फुडें चलोवंक जाय आनी इतिहास घेवन फुडें चलोवंक जाय. गोंय फुडें सरपाक जाय, उमेदीन सरपाक जाय. ताका लागून हें अशें कितें कलुशीत मन भुरग्यांचें जावंक जायना म्हणून आमकां हें सांगचें पडटा. म्हाका एकूच म्हणणें आहा की तुमी जर इतिहास जर धोंडावन पळयलो जाल्यार त्या काळची जी पार्श्वभूमी आसा गोंयाची ती तुमी लक्षांत धरात. 1961 गोवा मुक्त जालो म्हणजे एक्चुअली जाले पुर्तुगीज गेले, बाकीचे लोक गेले. पण त्या काळात सुद्धा प्रशासन कोणाच्या हातीन आसलेले, थोड्या अवघ्याच लोकांच्या हातीन आसलेले. आणि त्या लोकां पासून कामगिरी लोक तांकां त्रास जाताले, तेंचे जिणे सामके दुस्वासी जाताले. आणि ताका लागून हो प्रश्न येयलो. पण तेन्ना जे राजकारण जालें, गोवा मुक्त जाल्या नंतर 2 वर्सांनी इलेक्शन जालें. तेज्या मदीं सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 2 खासदार नेमणूक केले. त्या खासदारा पैकी एक साऊथ गोवाचो, एक नॉर्थ गोवाचो. तुम्ही जर इतिहास काडीत हांवें तुमी घातलेले गोवापुरी हितून एका IAS ऑफिसरान बरयल्ले. जेन्ना 37 दिसांनी प्रजासत्ताक दिन जालो, 26 जानेवारी जाली, ते दिसा संपूर्ण गोंयान जास्त लोकांनी जे आमचे लोक आसलेले तेंच्यांनी दिपोत्सव साजरो केलो, दिवाळी साजरी केली. सगळ्यांक पेंट्यो मेणबत्त्यो लायल्यो. पण पुर्तुगीजांनी जे लोक आसलेले तेंच्यांनी ती दिसा ब्लॅक डे पावलो. ब्लॅक डे, काळो, ते तेंच्यांनी पेंट्यो लावंक ना. हो इतिहास आसा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीन बहुजन समाज खंय आसलो हे तुमी लक्षांत धरात. म्हणटकूच एक प्रकारचे त्या टायमाची जी पार्श्वभूमी आसलेली ओपिनियन पोलाची किंवा विलीनीकरणाची जे कारण आसलेले हे आमचे सगळे लोक, बहुजनाचे लोक, तेंच्यो बुद्धी धोपरान. त्यामुळे ते केन्नाय कोणाक वच जावं शकता. वैक भंय आसलेलो. आतां मेवळें हे आमकां हे स्वातंत्र्य मेळ्ळी, ही मुक्ती आमची उरतली काय ना असोय प्रश्न थोड्या दिग्गजांच्या मनात आसलेलो. आनी तुमकां आतां परत एक सांगता, ह्या विलीनीकरणाक सुद्दां उच्च लोक, सारस्वत लोक वांगडा आसलेले. तांकांय कळटाले हे बारीक लोकांक त्रास जातले. म्हणून ते विलीनीकरण हेजो अर्थ असो न्हू की विलीनीकरणाचो आमी आतां सपोर्ट करता. सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दीत आसा. ह्या मुद्द्याचेर सरकारी कर्मचारी संघटनेची मवाळ भूमिका. जाचेर अन्याय जाता तो कांयच उलयना म्हूण संघटनेचे रंजाव. आपल्या कांय मागण्या खातीर गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेची पणजे पत्रकार परिशद जाली. पळयात पुराय बातमी. सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दीत आसा. ह्या मुद्द्याचेर सरकारी कर्मचारी संघटनेक विचारल्यार संघटनेचो मुखेली सांगता जाचेर अन्याय जाता तो कांयच उलयना. पूण आमी उलो मारलो जाल्यार 10,000 सरकारी कर्मचारी आमचे फाटल्यान उबे रावतले. आमचे कडेन संघटनेचे भक्कम फाटबळ आसा. तशेंच संघटनेच्या नेतृत्वा खाला संघटीत संघर्शाची आमची तयारी लेगीत आसा. सेवा मुजतवाड मुद्द्याचेर आमी कशेच ओगी रावचे नात अशें तांचें म्हणणें.
सर ते ऑफिसर एक्सटेन्शन जाता पळय तेजेर तुमी केन्ना कितें आवाज काडिनात? एक्झॅक्टली आमचो तुम्ही म्हणटात न्ही की एक्सटेन्शनाचेर आमचो आवाज काडिना अशेंचें ना. आमी आमचो जो प्रोसेस आसा न्हू आमी केल्लो आसा. वेळ पडत जाल्यार आमी रस्त्याचेरूय उबे रावपाक सुद्दां येना. कित्याक आमी ह्यो आमची मागणी ही पयल्या पासून आसा की एक्सटेन्शन दिवप ना म्हणून. कित्याक लागून अन्याय चालूच आसा. आमी परत आतां आमची अपॉइंटमेंट आसा तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट करून तांकां सांगतले. वेळ केन्ना येतली तुमकां रस्त्यार येवपाची? कित्याक आमी पळयता की 3-3, 4-4 एक्सटेन्शन घाल्ले आसा. सो 3-4 एक्सटेन्शन म्हणीसर कितलो टायम लागता? सो अजूनय वेळ येना म्हणटा तुमी की 4 एक्सटेन्शन दिवन सुद्दां? पळय वेळ येना अशेंचें ना. वेळ येयले कशें आसलें की आमची सगळे जाण आमचे पयल्यान पयलीं कशें आसलें की वेळ सगळें हें प्रिपेरेशन करपाक लागून तुका वेल सेट जावपाक जाय. सो देवाच्या कृपेन आमी सगळे वेल सेट आसा. हे जे पळय फुडें आतां कार्यरीत करपाचें आसा हेजेर आमी योग्य डिसिजन घेतले. सो वेल सेट आसा, आतां वेळ येयलो? हय वेल सेट जाले. वेल सेट आसा. योग्य वेळ आसा आमचो. सरकारी कर्मचारी संघटनेन गोवा हाऊसिंग अलाउन्स तशेंच पयली भाशेन पेन्शनीची मागणी केल्या. पळयात. हांव गोवा गव्हर्मेंट कडे मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमच्या वतीन अख्ख्या गोंयच्या वतीन जे तरणाटे आसा हे तुमच्या हातीन आमचें भवितव्य आसा. आमी जे बरें आसा काम पब्लीक वर्क आसा तो आमी बऱ्या पद्दतीन करून दितले. हे आमचें पेन्शन आसा ते तुमी मोठ्या पद्दतीन म्हणटा तशें तुमी फुडें व्हरोन हो विशय सेंट्रलाक पावपाक जाय. किंबहुना आमी ते फेडरेशन आसा आमची आतां टीम चालूच आसा. आमी हे सगळे घेवन आमी सेंट्रलाकूय वचपाक आसा. तेन्ना आमचे जे पळय स्टाफ आहा तेंच्यांनी विवपाची कसलीच गरज ना. तशेंच HBA बेगीनच्या बेगीन आमचो HBA करून कोणाचें स्वप्न आसता बरें घर बांदचें म्हणून ताका तें तुमी करचें. हें ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.